नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार समेस्त गोंयकारांक 64वे गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटयत हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले बूथ जाल्यात सज्ज। पुराय गोंयांत वट्ट 226 उमेदवार देंवल्यात रिंगणात। 8,69,000 मतदार करतले मतदान। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत 64वा गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन। पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान जाल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी। काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोमसाक काँग्रेसीन धाडली कारणां दाखय नोटीस। हळदणा मतदारसंघाचो उमेदवार मारिया मेनेझीस हांचे आड प्रचार केल्ल्यान केली कारवाय। 7 दिसां भितर एल्विसान दिवचें स्पश्टीकरण। हडफडे घडणुकेच्या फाटभुंयेर हणजूण दर्यादेगेवेले कार्लिस बार आनी रेस्टॉरंट केले सील। हणजूण पुलीस तलाटी मामलेदार तशेंच हेर सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून केली कारवाय। पणजी स्मार्ट सिटीतले 92% प्रकल्प जाले पुराय। जाल्यार पणजी सोडल्यार देशातल्या हेर स्मार्ट सिटीतले 96% प्रकल्प जाल्यात पुराय। लोकसभेत लेखी जापे वरवीं मेळ्ळ्या म्हायती। आणि माणिक हत्तीक वांटोवपा खातीर बेगोबेग उबारात पावला। हत्तीक उपचारा खातीर वंतारात करात दाखल। हायकोर्टाची सरकाराक सुचोवणी। आता खबरो विस्तारान। शेनवारा 20 तारखेक आशिल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बुथांचेर नेटान तयारी चल्ल्या। ह्या वेंचणुके खातीर वट्ट 50 मतदारसंघां खातीर 8,69,356 मतदार मतदान करतले। दोनूय जिल्लो पंचायतीत दादल्या परस बायलां मतदारांचो आंकडो चड आसा। तशेंच भाजप, काँग्रेस, आप, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी अपक्ष उमेदवारां मदले वट्ट 226 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो जिल्लो पंचायतीचो हो ग्राउंड रिपोर्ट। सध्या आमी आसात तुम्ही पळयतात की सध्या आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन आसा आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार सध्या तिसवाडी तालुक्यांतली जितली बूथ आसा तितले बुथा वयले जे फाल्यां जावपी ZP इलेक्शन आसा ताचे कडेन म्हणजे ताचेर जे बॅलेट पेपराचे म्हणजे फाल्यां वोटींग जातलें आनी तेजेच म्हणजे वेगवेगळे जे इक्विपमेंट्स जे फाल्यां खातीर लागतले म्हणजे इलेक्शना खातीर जे लागतले ताचे सगळे जे इक्विपमेंट्स आसा ते तालुका म्हणजे तिसवाडी तालुक्यांतले जे बूथ आसा त्या बुथांचे सगळे आता सध्या डिस्ट्रिब्युशन करप चालू आसा। म्हाका दिसता आतां जर आमी पळयले आनी तुमी विज्युअल आमचे पळयला आसतली त्या प्रमाणे सध्या म्हणजे 50% जे आसा ते बूथ आतां सध्या हांगासून रिलीज केलेले आसा आनी तांकां वेगवेगळे जे फाल्यां खातीर जे इक्विपमेंट्स लागतले म्हणजे फाल्यां बॅलेट पेपर वरवीं जे इलेक्शन म्हणजे वोटींग जातले ताचे तांकां जे कितें म्हणजे इक्विपमेंट्स लागतले ते सगळे इक्विपमेंट जे आसा ते सध्या तिसवाडी तालुक्या खातीर जितले बूथ आसा तांकां सध्या डिस्ट्रिब्यूट करप चालू आसा। आमी फोंड्या आसा ज्या जाग्यार फोंडा तालुक्याचे जे इलेक्शना संदर्भात जे पुलीस धाडपाचे आसा आनी जी तयारी चलता ती फोंड्या आयडिया कडल्यान चलता आनी हांगच्यान जे आसा पळय ते सगळे पुलीस हांगा ब्रीफ करून जातरी जेवण बिजवण जातरी आनी तेंची जे कितें आसा
ती फॉर्मालिटी सगळी पूर्ण करून जातकीर हांगा 3 ते 4 उपरांत हांगा वेगळे बुथारचेर तांकां व्हरून धाडटले, तांकां सोडटले, पुलिसांक जे सोडटले आनी जे बूथ ऑफिसर आहा ते बुथांचेर तांकां सोडपा खातीर गाडयोय सज्ज आसा आनी जे ऑफिसर आसा तेवूय हांगा सज्ज आसा. तेन्ना हांगा जे आतां सद्याक तेंगेली सगळे ब्रीफ जावन तांकां हांगा जेवणाची तयारी चालू आसा आनी तशी सगळें जाली नंतर परत एकदां ब्रीफ घेतले आनी त्या नंतर तांकां ठिकठिकाणी जे बूथ आसा ते बुथार सोडटले. फाल्यां सगळ्यांक खबर आसा, फाल्यां 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत जनरल इलेक्शन आसा काणकोण 2 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसा. एक 22 खोला आनी दुसरो 23 पैंगीण. सो टोटल खोलाचे 22 खोला टोटल वी हॅव 22 बुथ्स आनी टोटल मेल वोटर्स आर 6,975. सो टोटल मेल वोटर्स 6,975. टोटल फिमेल वोटर्स आसा 7,171 आनी ओवरऑल टोटल जे वोटर्स आसा 22 खोला कॉन्स्टिट्युन्सीचे 14,146. तशेंच 23 पैंगीण मतदारसंघ आसा थंय मेल वोटर्स आसा 1,131. फिमेल वोटर्स आसा 8,689 आनी टोटल वोटर्स आसा 16,820. टोटल दोन्ही मिळून 22 खोला आणि 23 पैंगीण म्हणून टोटल 53 पोलिंग बूथ्स आसा. खोला 22 आणि पैंगिणी 31 टोटल पोलिंग बूथ्स आसा. टोटल वोटिंग कितली? टोटल वोटिंग खोला 14,146 आणि पैंगिणी 16,820. तर जर तुमकां खबर आसा फाल्यां मतदान आसा काणकोण 22 खोला आनी 23 पैंगीण ह्या दोन्ही मतदारसंघाचे 53 पोलिंग बुथ्साचेर सकाळीं 8 मतदान सुरू जातलें. मतदान 8 ते 5 मेरेन चलतलें. तर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक आव्हान करता की सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन भायर सरचें आनी मतदान करचें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शुक्रारा 64वो गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत वेगवेगळ्यो शाळा, विद्यालयां तशेंच कार्यालयांनी मुक्ती दिसाच्या निमतान कार्यावळी जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांताक्रूज गोंय विद्यापीठ मैदानार जाल्ले मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार जाले. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची किंचित्र. गोंय मुक्ती दिसाच्यो सगळ्या जाणांक समेस्त गोंयकारांक सगळ्यात हुनहुनीत परबी. गोंयच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणीक आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसाच्यो परत एकदां हांव खूब खूब परबी भेटयतां. 451 वर्सांची परकी सत्ता सोंपोवन आमच्या वीर झुजाऱ्यांनी धैर्यान, शौर्यान आनी एकचारान गोंय मुक्त केलें ताचो आयज आमी याद काडटा. आयज आमी कश्टान मेळिल्ल्या ह्या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात. ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आनी भोवमानाचो आसा. आमी त्या हुतात्म्याक आनी स्वातंत्र्य सैनिकाक परत एकदां आमी याद करता आनी तांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता. गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा. 1510 सालांत जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना. सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली हाणें गोंयचें राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें. ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पिंटोंचे बंड हें आमी याद करपाक जाय. तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यात व्हडलो उठाव ह्या 3 हाता केलो. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या 3य कुंकळेचो उठाव,
पिंटूचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालां. हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय हे सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले. काँग्रेसीचे कार्यकारिणी समितीचे वांगडी एल्विस कोमसाक काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. एल्विसान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर हळदोना मतदारसंघाचो उमेदवार मारिया मेनेझीस हांचे आड प्रचार केल्लो. तशेंच एका अपक्ष उमेदवाराक तेंको दिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्षान ही कारवाय केल्या. कोमसाक 7 दिसां भितर आपली जाप सादर करपाक सांगल्या. हडफडे घडणुकेच्या फाटभुंयेर शुक्रारा हणजूण दर्यादेगेवेले कर्लिस बार अँड रेस्टॉरंट सील केले. हणजूण पुलीस, तलाटी, मामलेदार तशेंच हेर सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मेळून ही कारवाय केली. ह्यान पयलीं ह्याच आस्थापनात अभिनेत्री आनी भाजपाची फुडारी सोनाली फोगट हांकां घुवळे वखदां दिवपाचो आरोप जाले उपरांत ह्या आस्थापनाची चवकशी जाल्ली खंय. तशेंच सीआरझेडाचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान हें आस्थापन मातेभरण करपाचें आशिल्ल्याचें कळटा. रोमियो लेन हांगा जाल्ले घडणुके उपरांत बेकायदेशीर दर्यादेग बांदकामा आड ही कारवाय सुरू आसा. इन्फॉर्म ॲक्च्युली ओनर हे प्रॉपर्टीचो डेव्हिड त्याच्या नावावर नोटीसूच ना. डायरेक्ट येयल्यात आनी हे केला सील केला. Illegal, we have got already panchayat NOC. We have got excise license. How can it be illegal? It's a temporary structure. There's a difference between permanent structure and temporary structure. There is a difference between in a planned area and FSI allotted and an unplanned area. CRZ, we have applied to CRZ. They have not replied to us. From not now, from years. I got fire extinguisher. The NOC is from the fire department. We are in an open structure, man. What if I throw 20 petrol right now? People will run out. That is all open area, not fire. Yeah, you I have. have fire extinguisher here, no? But you have fire. But you have the fire license. Yeah. Huh? Yeah. We have it? Yeah. Maybe it's taken. Fire license, sir. I have fire extinguisher. They not sent me any notice. They are saying they are bringing the old case, which was some other issue, which was already completed and compliance report given. Huh? We have applied to them again for temporary structure. Panchayat, everybody, they are still bringing that old case up and sending us in chakkar. Okay, the Sonali Fogart case. No, so because of Sonali Fogart case, all something happened over here. I was not involved in that. Okay. That time also they never sent me notice. They think this property belongs to somebody else. The property belongs to somebody else. Belongs to me now. Is the property From belongs to... 1999 it belongs to me. Okay. Huh? You are the owner of the I am property the now. owner of 4211. Now This what? is a temporary structure done with all permissions. So not a pakka structure. So we are operating as a temporary structure. From 99 I have been operating a shack. Only in between I was sick, I was not here. My neighbors did something. They paid the price for that case is over.
स्मार्ट सिटी मिशनाखाला 1 डिसेंबर 2025च्या निमणेकडेन पणजेंतल्या 92.15% प्रकल्प पुराय जाल्यात. जाल्यार पणजी सोडल्यार देशांतले हेर स्मार्ट सिटींतले 96% प्रकल्प पुराय जाल्यात. केंद्रीय गृहनिर्माण आनी नागरी कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री तोहन साहू हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी जापे वरवीं ही म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं खासदार सयानी घोष हांणी अतारांकीत प्रश्न विचारिल्लो. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटी मिशना खाला 1 डिसेंबर 2025च्या निमाणे कडेन पणजेंतले 92.15% प्रकल्प पुराय जाला. पणजे स्मार्ट सिटी खाला वट्ट 51 प्रकल्प मंजूर केल्ले. हातूंतले 47 प्रकल्पाचे काम पुराय जाला. जाल्यार 4 प्रकल्पाचे काम सध्या चालू आसा. या 51 प्रकल्पा खातीर 1051 कोटी रुपयाची निधी मंजूर केल्ल्यो. पुराय जाल्ल्या 47 प्रकल्पा खातीर 1014 कोटी रुपया खर्च जाले. जाल्यार कामां सुरू आशिल्ल्या 4 प्रकल्पा खातीर 37 कोटी रुपयाची निधी मंजूर केला. उरिल्ल्या प्रकल्पाची कामां डिसेंबर 2025 पयलीं पुराय करपाची सुचोवणी खात्या वतीन दिला, अशें जापेत म्हणला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गंभीर दुयेंसान त्रस्त आशिल्ले 59 वर्साचे माणिक हत्ती वाटोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारत अशी सुचोवणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक केल्या. माणिक हत्ती संधिवाताच्या दुयेंसान त्रस्त आसा. सध्या ताका कुळेच्या जंगल बूक रिसॉर्टात दवरला, पूण ताका वंतारात धाडात असो सल्लोय मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. माणिक हत्तीक उपचारा खातीर वंतारात धाडपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान परवानगी दिल्या, पूण हे खातीर पशुवैजकी खात्याची परवानगी गरजेची आसतली. ही परवानगी मेळ्ळे उपरांत माणिक हत्तीक वंतारात धाडटले. गोंयांत शेनवारा जिल्लो पंचायत वेंचणूक 22 तारखेक मतमेजणी जातली, पूण दवर्ली लोकांनी मतां कोणाक मारपाची हाचेर वाद निर्माण जाल्ल्याचे मुखार आयला. दवर्ली वाठारांत दादागिरी आनी ब्लॅकमेलिंग चलिल्ल्याचो आरोप आमदार विजय सरदेसाईन केला. लोकांनी धमक्यांक बळी पडचे न्ही. गोंयांत लोकशाय अजून चिती आसा. हे ईव्हीएम मशिनाचेर वोटिंग न्ही. लोकांनी बिंदास्त आपल्याक जाय तसो शिक्को मारचो, भिवपाची गरज ना असो उलय आमदारान मारला. पळयात. दवर्लेच्या जिल्हा इलेक्शनाच्या सुरवातीकूच जेन्ना नॉमिनेशन भरले तेन्ना हांवें काँग्रेसच्या कॅन्डिडेट बाब डेनीक हो एक ओबीसी रिजर्व सीट ह्या डेनीक हांवें पूर्ण पाठिंबो डिक्लेअर केल्लो, म्हणल्यार फूल सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो. आमचे थंय वर्कर आहा, आमचे हितचिंतक आसा आनी खूब लोक आमचे आसात, आमचे पक्षाचे लोक आसात. आतां ते भोंवल्यात आनी थंय एक आयकूंक येता म्हणटे की भरमसाट दादागिरी चल्ल्या. मुख्यमंत्री धरून PWD मिनिस्टर ताजे इंटरफियरन्स आहा. मोती दोंगरा वयले सगळे थंय वचून बसल्या आनी लोकांक भिवयतात. तांकां म्हजे घराचेर खबऱ्यो सांगतात. तांकां सांगतात की तुमी मत मारलें ना जाल्यार तुमची घरां मोडटले, नाजाल्यार आनी कितें जातलें. असल्यो धमक्यो भरपूर चल्ल्या. हांव लोकां कडेन मागतां की धमक्यांक बळी पडनाकात. याद दवरात की हीच ती BJP ज्यांनी 6 महिने तुमचे पंचायतींत सरपंच ना आनी एक एडमिनिस्ट्रेटर घाला. खंय आशिल्लो तो दिगंबर कामत त्या टायमार? 6 महिने जाले थंय एडमिनिस्ट्रेटर आहा, पंचायतूच ना, पंचायत बॉडीच ना. आनी आतां हे इलेक्शन लोकल बॉडी इलेक्शन, हे जिल्हा म्हणल्यार लोकल बॉडी. सो जेन्ना तुमी निवडून येवंक शकना, जेन्ना तुमची मेजॉरिटी जायना, तेन्ना तुमी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करतात. तेच तुमी जिल्हानूय करतले. खंयच्या तोंडान तुमी मतां मागतात? सो हांव मागता दवर्लेकारा कडेन, चड करून मुसलमान आनी ST बांधवा कडेन, हांकां हांचे धमक्यांक भिवू नाकात. लोकशाही गोंयांत अजून चिती आहा आनी ते EVM वोटींग ना. एवरी वोट मोदी मशीन ना. हो आदले भशेन शिक्को आहा, तो शिक्को मारात बिंदास जाय ताका. आनी जंय तुमी सदांच मारिल्लो आहात त्याच सिंबलाक शिक्को मारात आनी दाखोवन दियात की तुमी लोकशाही बरोबर आहा, लोकशाही जिती दवरपाक आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की आमचो एलायन्साचो कॅन्डिडेटूच जिखून येतलो. पूण लोकांनी भिवपाची कांय गरज ना. भिवू नाका तांकां, कित्याक हे लोक तुमकां जगूंक दिनात. कॉम्युनल फ्लॅश पॉयंट थंयच जाता. बीफ विकले जाल्यार इश्यू जाता. हे सगळे याद करात. गोंयचो साहेबूच गोंयचो साहेब न्ही म्हणपी लोक हेच. हे सगळे पळोवन दवरात आनी हांव तुमचे बरोबर आहा. ही गुंडागिरीक ना म्हणत, लोकशाहीक हय म्हणत आनी बरोबर रावात आनी आमी तुमकां न्याय दितले. 64वे गोंय मुक्ती दिसा निमतान 19 डिसेंबर 2025 दिसा उजो पालोवपी दळाच्या 4 कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पदक, 4 होमगार्ड ऑफ सिव्हिल डिफेन्स कर्मचारी आनी 7 पुलीस कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री भांगरा पदक भेटयले.
पर्यटन विभाग पर्यटनाची नोंदणी आणि पर्यटनाक कशी चालना मेळटा ती पळयात. हॉटेल्स तांच्या नियंत्रणाखाला येतात, पूण रेस्टॉरंट, स्पा आणि नायट क्लब येना. रातच्या वेळार उसरा मेरेन क्लब सुरू दवरपा खातीर वेळेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर केंद्र सरकार आणि हेर विभागांची मदतीची गरज आसा. पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर ह्यो प्रश्न सोडोवप गरजेचें आसा. दिल चाहता है आणि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सारखे चित्रपटां वरवीं गोंयांक भेट दिवपाक प्रेरीत करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पर्यटन बऱ्या तरेन प्रमोट करतले जाल्यार डांग जेन्ना म्युझीक बंद जाता, डांग इश्यूज जाता, ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता टुरिजमा खातीर, दे नीड टू एन्श्योर दॅट दे आर हॅव्हिंग अ थिंग वीच दे हॅव नॉस्टॅल्जिक मोमेंट्स ऑफ तूं कॉलेजीन आसतना गोंयांत आयलें, तूं एन्जॉय केलें गोंयांत, तुज्या फ्रेंड्सां बरोबर परत येता जाल्यार यू वॉन्ट टू रिमेंबर रिकलेक्ट दोज मेमरीज. सो जेन्ना आमी ते आमीर खानाची पिक्चर खंयचे बघले, दिल चाहता है, नाल्यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. These movies are movies will inspire the youth to come to destinations like Goa, but they need to feel Goa at its best at the same time the real Goa. आणि तो आमचो प्रयत्न आसा पर्यटन खात्यातर्फे तांकां हे गोंय पूर्ण तरेन फुडें वता आसतना we have promoted under sustainable tourism, under regenerative tourism. Regenerative आणि sustainability एकूच फरक आसा की regenerativeच्या अंडर टुरिझम जर टुरिस्ट येतात आणि एन्जॉय करचे, पूण गोंय वाट न लायता, पर्यावरण वाट न लायता एन्जॉय करून वचचे, रिस्पॉन्सिबल रावचो आणि गोंयाक प्रमोट करता तांणी हेल्प करचे, ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी फुडें वतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर शिक्षण खात्यान मुख्यमंत्री ज्ञान पर्व येवजण अधिसूचित केल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित मुळाव्यो माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत 1008 शिक्षक, 377 इन्स्ट्रक्टर मेळून 1385 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीचेर नेमतले. शिक्षण संचालकान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. केंद्र सरकाराच्या NEP धोरणाची अंमलबजावणी करपी गोंय हे पयले राज्य. फाउंडेशन, प्रिपॅरेटरी, मिडल आणि सेकंडरी असे 4 पावंडे आसात. विषय तसेच वरां वाडिल्ल्यान आणि शिक्षकांची गरज आसा. संगीत, चित्रकला अशा NSQF विशयां खातीर शिक्षक आणि प्रशिक्षकांची गरज आसा. शिक्षकांचो उणाव पयस करपा खातीर मुख्यमंत्री ज्ञान पर्व येवजणे खाला कंत्राटी पद्धतीचेर शिक्षक तसेच प्रशिक्षकांची भरती जातली. 1008 कंत्राटी शिक्षक तसेच 377 प्रशिक्षकांची नेमणूक जातली. शिक्षण संचालकान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोणाच्यो म्हशी आणि कोण कट्टा उठावशी अशी गत सध्या बोंडबाग वाठारांत पळोवपाक मेळटा. कितलीशीच वर्सां जाली ह्या गांवांत कोयराच्यो राशी हाडून उडयता खरे, पूण ह्या कोयराक फाटली 15 दीस जाले उजो पेटयल्ल्यान लोकांच्या भलायके कडेन खेळ चल्ला. ह्या उजो लावपाच्या घडणुके विशीं थळावेली साबार फावटी पालिकेक कळयले खंय, पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान सरकार बोंडबाग गांवच मुक्त करपाक सोदता काय कितें? गांवांत तरणाट्यांक गंभीर दुयेंसां जाल्यार जापसालदार कोण? हो गंभीर विशय पालिका केन्ना लायतली तडी? तिडकल्ले थळावे जाप मागतात. पळयात. म्हजें नांव मंगलदास गावडे. बेतोडा पंचायत म्हणजे बोंडबाग गांव हो आयज 19 डिसेंबर आनी गोवा मुक्ती दिन, आनी हें आमच्या बोंडबागार हें पब्लिकेचो मुक्ती दिन जाला. हें कितें जालां, हांगा म्युनिसिपालिटी येता, हांगा कचरो उडयता, ताका उजो लायता वयता. हितून सगळ्या तरांचो कचरो आसता, प्लास्टीक आसा, रबर आसा, सगळें आसता. आनी हो रात दीस हांगा धुंवर हो चालू आसता. ह्या सगळ्यांक हांगा बोंडबागार म्हाका दिसता कॅन्सर जावपाची शक्यतो आसा. बोंडबाग आनी तळें ह्या गांवांत सगळ्या फोंडे सुद्दां हो धुंवर पावता. पूण आयज पर्यंत हेजेर म्युनिसिपालिटी एक्शन घेना. म्युनिसिपालिटी आसा थंय, पूण धुंवर खावचो पडटा आमी. हें पोल्युशन आमकां कॅन्सर जावपाक आमी 50 वर्सां काडल्या न्हू, आमचे आतां ल्हान ल्हान भुरगीं 50 न्हू 30 वर्सां काडपाक मुश्कील जाता. कारण असो उजो पेटलो जाल्यार, कारण हो उजो ताबडतोब म्युनिसिपालिटी बंद करचो. तुमी कचरो उडयता, बरो कचरो हाडटा उडयता, बरें आहा, पूण तुमी उजो लावन वचनाका हांगा. हें पोल्युशन आमी खावचें पडटा, धुंवर आमच्या भुरग्यांक खावचें पडटा. ह्या फाल्यां खातीर बोंडबागार आमगे पॉप्युलेशन कमी जातलें, तेन्ना जबाबदार हे कोण आसतलो? गोवा सरकार गा म्युनिसिपालिटी गा आमी बोंडबागकार जबाबदार आसतले. हेजे कितें ताबडतोब उपाय काडचो. केन्नाच्यान उडयता हे अशें? आतां जालें, हे उजो लावपा लागले म्हाका 15 दीस जातले. उडयताले ते खूब वर्स जाले, पूण उजो लायता आनी वयता. उजो लायता आनी वयता. हे फक्त उजो लायता वयता आनी मागीर ताका पळोवपाक कोणूच येना. मग रात दीस हो आतां धुंवर चालू आसा. आतां म्हाका 15 दीस जाले उजो चालू आसा. सगळें जवळ जवळ इल्लो कुडकुड करून उजो लायता आनी तो म्हाका सामको स्प्रेड जाता आनी मागीर धुंवर भरपूर जाता. रातचे तरी हांगा एरिया भोंवपाचेंच ना. हांगा गोंय बीन तशें कोण येता भितर? गोंय येता अशें वयल्यान सकयल देंवता आनी तशें वयता. पयलींच 4-5 दीस जाले एकट्या मोटरसायकली वयल्यान उडयल्ल्या गोंयान. कचऱ्या लागून ते वयता. हे कचऱ्या लागून ते येता. हांगा नाका ती जिवाणी सुद्दां आसता.
हे कचरो हाडून मिक्स कचरो न्हू हो. आता उज्या पासून तुमकां धोको आसा लायला भरपूर धोका आनी आमचे लायफ सोड आतां आमी 50 वर्सां काडल्या भुरगे आनी 30 वर्सां काडपाक मुश्कील जातले फुडें कारण तांकां कॅन्सराचे पडटले. म्युन्सिपालिटी ह्या संदर्भात कळयला तुमी म्युन्सिपालिटी आमी मिडिया मार्फत कळयलेले आसा प्रत्येक टायमार तांकां सांगलेलें आसा चडशें आमी मिडिया मार्फत तांकां कळयलेलें आसा पूण ते येता पळयता वयता फायर ब्रिगेड सुद्दां येवन वयता हांगा पूण काय उपाय योजना जायना. उपाय काय करना म्युन्सिपालिटी म्हणजे आमच्या बोंडबाग मुक्ती बोंडबाग करपाक सोदता काय गव्हर्मेंट तुमचो आरोग्य धोक्यान आसा धोक्यान भरपूर धोक्यान आसा आतां सगळे चडान चड लोक बरे ना पूण आतां कितें आसा आमी सारकेल्या पावर आसा म्हणून आमी चलता जेन्ना एकदां घरा पडले न्हू तेन्ना मागीर आमी सोंपले. ओके भितर धुवरां भितर कचऱ्या भितर प्लास्टीक आसता न्ही प्लास्टीक आसता रबर आसता खूब तरांचे आसता सगळें आसा तितून म्हणल्यार लांकडांय आसता सगळें आसता पूण रातचो तो पळयत न्हू सगळो प्लास्टिके वास आनी रबरा वास गांवांत पसरला आसा. आमी बोंडबाग हांगा आसा ज्या जाग्यार बोंडबाग आनी तळ्यान गांव सायडीन आसा आनी हांगा मदीं म्युन्सिपालिटीचो जो कचरो आसा तो कितले वर्सां जाली हांगा हाडून उडयता पूण आतां ते डेली येता आनी कचऱ्यांक उजो घालता ते कचऱ्या भितर हांगा सगळे तरेचो कचरो आसता त्या रब्बर आसल्या कारणान आनी कॅन बीन सगळें आसल्या कारणान तो कचरो जळटा आनी हेजो वास सबंद गांवांत पसरता वा धुवरूय पसरता आनी ह्या धुवरा पासून तेंचें आरोग्य धोक्यान आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन हेजेर जाता तितले बेगीन म्युन्सिपालिटीचो गांव पयस उरता म्युन्सिपालिटी थंय उरता आनी तेंची सिटीचे लोक सगळे थंय उरता पूण हे बोंडबाग जो वाठार आसा तो बेतोडा पंचायत क्षेत्र येता तांकां हो सगळो धुवर खावचो पडटा. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन हेजेर बेगीचो बेग उपाय करचो आनी हो धुवर रात दीस पेट्टा तो बंद करचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. कारण हो जर धुवर जर चालूच उरलो जाल्यार तेंचें आरोग्य धोक्यान आसा आनी तेंची भुरगीं जीं आसा बारीक भुरगीं तेंचें आरोग्य धोक्यान आसा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडबागच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.